अनिकेत, तू म्हाका दिसता 26 वर्सां, तब्बल 26 वर्सां घोडे नाचयता. तुका सुरवातीक कसो पाठिंबो मेळिल्लो? आमचो शिरी काका, डिमी डिमी दादी, ओके, शांताराम दादी आमचो काचोळ्यांतलो. ओके, तेणी म्हाका पयलो घोडो न्हेसयल्लो. तो आयज पर्यंत तोच म्हाका 26 वर्सां जाली, तोच सगळी तयारी, इल्ल्याची तयारी जावं न्हेसोवपाची. आनी बाबी काकाच्या हातीन रंग रंगाविल्लो गेलो वयता. अडचणी काय येतात? अडचणी बी काय प्रॅक्टीस बी करची पडटा मदीं घोडे नाचयतना? शिकयली तीच आज मेरेन तीच आसा चाल. ओके, येस, थँक्यू. घोडेमोडणी कितें सांगूंक सोदता तुमी? घोडेमोडणी हो आमचो एक पारंपारीक चलत येयल्लो असो आमचो हो एक उत्सव आसा. मोडणीची घोडेमोडणी पयलीं पासून फामाद आणि ती जी परंपरा आसा ती आमचे अजून पर्यंत सगळे जे आहा नवीन सुद्धा पिढी जी आसा ती विस्तारतात. ल्हानापासून ते तरुण पर्यंत सगळे जे आहा पळय ते सहभागी जातात. आज पक्षात जाल्यार ल्हान भुरगे आसा खूब उमेदीन त्या ठिकाणी हे आपले जे घोडो आहा पळय तो घोडो नाचयतात. वास्तवीक ताका भरपूर त्रास आसा, त्या भरपूर खर्चय आसा, तरी सुद्दां ते भुरगे सगळे उमेदीन नाचतात आणि ही आमची परंपरा आहा ती टिकोवपाचो तो प्रयत्न करतात. पालकाचो ताका सगळ्यांचा बरें सहकार्य मेळटा, देवस्थानचें सहकार्य मेळटा आणि त्यामुळे सगळ्यांच्या सहकार्यान हो जो आमचो घोडेमोडणीचो कार्यक्रम जो आहा पळय हो बरो जाता. जवळ जवळ आतां 15-20 भुरगे जे आहा पळय आतां सगळे तेंचे आतां घोडे जाल्ले आसात आणि ते घोडे नाचयतले आणि उमेदीन त्या ठिकाणी ते सादर करतात. मातशें लेट जाता कारण रंगपाक बी किंवा सगळे न्हेसपाक बी तांकां मातसो वगत लागता. त्यामुळे जरा ती मध्यरात्री उपरांत मातशें हें सुरू जाता. त्यामुळे जरा उपस्थिती मातशी कमी जाता. पण तरी सुद्दां पण आमची परंपरा जी आहा पळय ती परंपरा ही आमची जी नवीन पिढी आसा ती सुद्दां फुडें व्हरतली हेच्या बद्दल आमकां पूर्ण खात्री आसा. येस सर, थँक्यू. तू हांव पयलेच फावटी नाचतलो घोडो घेवन? कोणा कडेन शिकला तूं घोडो नाचोवपाक? कोणी शिकयला तुका? धनंजयान. आनी कोण तुका सपोर्ट करता, पाठिंबो कोण दिता? आई, बाबा? आई, हां, ओके. मातसो हे करा सायडीक मातशें चला मरे सांगा
देवा सत्पुरुषा सदमशेट्टी ब्राह्मणा मोरजादेवी घुमके काळ भैरवा दाळ सकाळ देवणगडच्या बेलवा पिरा सिद्धा महादसऱ्या कळसालिंगा बोंबले भरणी तू आज 12 पंचायतन देव देवा तू जळाचा थाळ केलाय चतुर्शीमा अकाल खाताबुताची मर्यादा मानले देव पंचाकृती तू पुरी येतो मालिंगण त्याप्रमाणे आज तू ब्राह्मणा ही घोडमंडणीत आणि त्याचप्रमाणे हत्ती आज ह्या जो देवा आज उत्सव हा तो आज बरे भाषण करून घे आज गावाचा रक्षण कर सगळ्यांक सद्बुद्धी देऊन सुखाचा मार्ग दी साहेबा आणि आज हे भुरगे जे घोडे नेसले त्या घोड्यांक सगळ्यांक सुखाचा मार्ग दी आणि बरे भाषण करून घे साहेबांनी बरा कर